5 मेक गोंयांत 2 इलेक्शनां जावपाची आसा. पूण आयजकाल इलेक्शन म्हटल्या उपरांत लोकांचो मूड वेगळोच दिश्टी पडटा. आमचे वोटी येता आमी वोट दिता. आमी तूं बरें करता म्हूण करा अपेक्षा काय ना. तूं वोट दिता म्हळ्यार आमकां वोट आसा न्ही म्हळ्यार आमी वोट मारता. आपूण आसा जी तो दाखोवपाक सारकें. हाजेर आमी फुडें उलोवया. आमी सध्या उलोवया ते म्युनिसिपालिटी इलेक्शनाचेर. 5 मेक फोंड्या आनी सांखळी म्युनिसिपालिटीचे इलेक्शन जावपाचें आसा. तशेंच दोनूय नगरपालिका खूब म्हत्वाच्यो. एक साहेब रवी नायक हांच्या खातीर आनी दुसरी दस्तूर खुद्द सीएम प्रमोद सावंत हांची पालिका. आयज आमी आयल्या ते फोंड्या नगरपालिका समजपाक. फोंड्या आजकाल गाजता ते रवी नायकाच्या भाशणाक लागून. वो रवी है वो कुछ भी कह सकता है हे आमी सगळ्यांनी खंय ना खंय तरी आयकलां आसतलें. पूण एक गजाल खूब खास आसा ती म्हळ्यार रवी जे कितें उलयता ताजे फाटल्यान कितें ना कितें तरी कारण आसता अशें ताजे लागचे लोक उलयतात. आता ह्या भाशणा फाटल्यान कितें कारण आसा हे तुमी म्हाका कमेंट करून सांगपाक शकता. जय श्रीराम, जय सीताराम, जय रवि. मेरा बाप का नाम सीताराम, रवि मेरा नाम सूर्य. आजकाल ही उतरां गोंयांत बरीच गाजता. रवी ह्या नावाचे महत्व खूब आसा. रवि मेरा नाम सूर्य. हय, रवी म्हळ्यार सूर्य. आणि आजकाल सूर्याचो प्रकोप तुम्ही सगळ्यांनी पळयला आसतलो. जी गरमी जाता सोंसपाक शकना. तशें रवी म्हळ्यार रवी नायक हांचे सुद्धा महत्व बरेच आसा. रवी म्हळ्यार सूर्य हे जरी रवीन स्वता सांगले तरी रवी म्हळ्यार ओम्स लॉचो एक फॉर्म्युला हे म्हाका स्कुलान शिकयल्ले. रवी RAVI R = V/I ओम्स लॉचो हो फॉर्म्युला खंयचे सर्किट पुराय करपाक महत्वाचे आसा. आणि हो फॉर्म्युला याद दवरपाक रवी हे नाव याद दवर म्हूण म्हाज्या टिचरीन म्हाका सांगिल्लें आनी कदाचित त्या खातीर हो फॉर्म्युला म्हाका अजुनूय याद आसा. तशें पॉलिटिक्स पुराय करपाक सुद्धा रवी नायक खूब म्हत्वाचो आहा. आनी खुबशे टॉल लिडर्स सदांच म्हणटात पॉलिटिक्स शिकप ते रवी कडच्यान. ह्या चॅप्टराचो दुसरो लिडर आसा तो म्हळ्यार डॉक्टर केतन भाटीकर. भाटीकर हांचें राजकारण सामकें वेगळें. डेव्हलपमेंट, हेल्पिंग हँड हाजेर भाटीकर सदांच उलयतात. फाटल्या विधानसभा इलेक्शनाक रवी नायकाक भाटीकरान बरोच घाम काडिल्लो. फाटल्या इलेक्शनाक रवी नायकाक हरोवन जिखोवपी म्हळ्यार केतन भाटीकर. पूण म्हणटात न्ही, हार के जितने वाले को बाजीगर कहते हैं. तिसरो लिडर म्हळ्यार राजेश वेरेकर. फाटले फावट काँग्रेसीच्या तिकेटीचेर निवडणूक लढयल्ली. पूण इलेक्शन जाल्या उपरांत तांचें दर्शन खूब कमी वेळार जालें अशें लोक म्हणटात. सध्या तांकां गरज आसा ती कोण बरो सोशल मिडिया आनी PR हँडल करपी. लोक म्हणटात तांचें काम आसा पूण तें दिश्टी पडना. फोंडा नगरपालिकेचे इलेक्शन टोटल 15 वॉर्डांनी आसा. तातूंतले 2 बिनविरोध ऑलरेडी निवडून आयल्यात. फोंडा नगरपालिकेचे राजकारण समजून घेवपा खातीर तुमकां 2 गजालींचेर लक्ष घालचें पडटलें. पयली म्हळ्यार रवी नायक हांचे पॅनल जे BJPचे पॅनल म्हण डिक्लेअर केला. पूण जे कॅन्डिडेट उबे रावल्यात ते हालींच BJPन एंटर जाल्यात. कांय लोक हे पॅनल फॅमिली राज सुद्धा म्हणटात. आता ह्या पॅनलाची ही नांवां पळया. रॉय नायक, वीरेंद्र धवळीकर, ज्योती अरुण नाईक, संदीप आमोणकर, रितेश नाईक, शौनक बोरकर, विश्वनाथ दलवी, विद्या नितीन नाईक, रूपक देसाय, दीपा शांताराम कोवळेकर, प्रियंका शेट पारकर, अशित वेर्णेकर, विद्या पुनालेकर, आनंद नाईक, संपदा किशोर नाईक. ह्या इलेक्शनाचे दुसरे पॅनल आसा ते म्हळ्यार रायझिंग फोंडा. हे डॉक्टर केतन भाटीकर लीड करतात. सगळ्यांक खबर आसा डॉक्टर केतन भाटीकर हे MGP लीडर. पूण MGPचे पॅनल न घालता रायझिंग फोंडा ह्या नावार पॅनल घालपाचे कारण कितें हे सगळ्यांक खबर आसतले. 2018चे शिरोडाचे बायपोल इलेक्शन सगळ्यांक याद आसतले. MGP BJPचो अलायन्स आसून सुद्धा दीपक धवळीकर शिरोडा मतदारसंघात इलेक्शन लढयले. आणि मागीर जे कितें जालें तातूंतल्यान धवळीकर भावांक खूब कितें शिकपाक मेळ्ळें. सो ती चूक परत करीत अशी म्हाका दिसना. पूण रायझिंग फोंडा हे पॅनल
ऑफिशियली जरी MGPचे न्ही जाल्यार अनऑफिशियली MGP म्हणपाक शकता काय कितें हो एक प्रश्नचिन्ह उबो जाता. आता ह्या पॅनलाचे कॅन्डिडेटांची नांवां पळयात. डांगी नंदकुमार पुंडलीक, राजेश तळावलीकर, शॅरिल डिसोजा, कवळेकर सुशांत गुरुदास, कुंडयकर मंगेश भिकू, नायक प्रतीक्षा प्रदीप, फेर्नांडीस विन्सेंट पाउल कायतान, मनस्वी मामलेदार, वलवयकर वेदिका विवेकानंद, शिवानंद सावंत, नायक सूरज रमाकांत आणि गीता सनई तलावलीकर. तिसरे पॅनल म्हळ्यार राजेश वेरेकर हांचे. वेरेकर हे काँग्रेस लीडर म्हणून वळखले वतात, पूण वेरेकर हांचे पॅनल राजेश वेरेकर बॅक्ड पॅनल म्हणून म्हटले वता. एज युज्युअल जी परिस्थिती काँग्रेसची पुराय गोंयान आसा ते फोंड्यान सुद्धा इलेक्शना वेळार दिश्टी पडटा. हे एक विचित्र चित्र अशें आमकां दिश्टी पडटा. म्हळ्यार वेरेकर काँग्रेस लीडर आसून सुद्धा काँग्रेस पॅनल म्हणपाक शकना आनी भाटीकर MGP लीडर आसून सुद्धा MGP पॅनल म्हणपाक शकना. पूण कितेंय जा, फोंड्या म्युनिसिपालिटी इलेक्शन भाटीकर हांकां अस्तित्वाची लढाई जातली जाल्यार रवी नायक हांकां प्रतिश्ठेचें इलेक्शन आसतलें. प्रुडंटाचो एक प्रोग्राम जाता राउंड टेबल. तुम्ही जर रेग्युलर व्ह्युअर आसा जाल्यार BJP काँग्रेस अँड स्मार्टफोनचो एपिसोड याद आसतलो. जर कोणाक खबर ना जाल्यार 17 एप्रिलाचो हो एपिसोड मुजरत पळयात. हांव इतल्याच खातीर सांगता कारण BJP ही सदांच एक ऑर्गनायज पार्टी कशी वागता. पोंडा इलेक्शनाचें सांगचें जाल्यार BJPचो हो एक मास्टर स्ट्रोक. फाटल्या विधानसभा निवडणुकीत रवी जस्ट 77 मतांनी जिखिल्लो. जर रवीक 7514 तर केतन भाटीकर हांकां 7437 मतां मेळिल्ली. सो दोगांचें वर्चस्व सामकेंच आशिल्लें. म्युनिसिपालिटी इलेक्शनाक BJPन आपले पॅनल डिक्लेअर केला. ऑब्वियसली जे जिखतले ते BJPचेच आसतले. दुसरी कडेन केतन भाटीकरचो रायझिंग पोंडा पॅनल. केतन भाटीकर हो एक BJP लीडर आणि MGP BJPचे अलायन्स आसात. भाटीकर हे BJP सिंपथायझर सुद्धा म्हणून पळयले वतात. सो आता जरी रायझिंग पोंडा म्हणून निवडून आयलो तरी ते सेपरेट रावतले काय ही संभावना ना म्हणपा सारखीच आसा. सो परत ते सुद्धा BJPन वतले काय ही गजाल BJPक सामकी खबर आसा. ह्या सगळ्या विशयाचेर आमी लोकांकडे चर्चा केली. पळयात लोक कितें उलयतात ते. हे पॉलिटिक्स म्हळ्यार कित्याक आतां काँग्रेसींतले BJPन वयतात, काँग्रेसींतले BJPन वयतात. त्यात व्हडलो कलाकार BJPन गेलो. कितें आतां हे कलाकार परत खंयचे पॅनल परत तांकां सपोर्ट करतले. पण लोकांचो हें न्ही, हें आमी उलयना. मागीर कितें आतां उलयता तेजेर मागीर पे जाता. MGPचें आनी BJPचें कशें आसा तें तुमकां खबर आसा. पूण फाल्यां जर सगळे निवडून आयले सगळे एकत्र जावपाचे चडशी चान्सीस आसा. BJPचेच म्हणू शकता. BJPचे जाल्ल्या भशेन म्हणू शकता तुमी. सगळे एकत्र जाले आवडे आमी सगळे डे टू डे लोक आपले ऑप्शन जे आसा पळय ते चेंज करता. कितले तरी बरे केले आणि हे केले जाल्यार आतां BJPचे पॅनल करतात त्यांनी. सध्या फोंड्या BJPच न्ही म्हण फोंड्या कितले तूं चैतन भाटीकार, राजेश वेरकार खंयचे हाड पण आतां रवी नायकाचे पॅनल. तुम्ही आता सांगले की रवी येदो व्हडलो लिडर आसा, सगळे जाण कामां करता. लोक रवी म्हणून रवीच्या पॅनलाक वोट करतले काय मनीस पोवन मनीस पोवन वोट करतले. सो रवी म्हणून त्याच्या पॅनलाक वोट करतले अशें ना. रवी पोवन वोट करतले कित्याक रवी आमकां जाय. रवी आमकां जाय अशें नाका बाबा नाका न्हू. रवी आमकां जाय. तो काँग्रेस आशिल्लो तेन्नाय आमकां जाय आशिल्लो. आतां तो BJPन गेला तेन्ना तो आमकां जाय. सो खऱ्यांनीच BJP आसा हांगा BJP आसा की ना तें म्हाका कांय खबर ना. पण सद्याक रवी आसा तो BJP आसा, रवी आसा तो MG आसा, रवी आसा तो काँग्रेस आसा. सगळे लोक तशे आसा. रवी पॉलिटिशियन, रवी स्टालवर्ड, हय व्हडलो. रवी व्हडलो. तेका तेजे सकयल पार्टी हय सगळे पार्ट्यो. तूं कितले व्हडले कर पण आतां रवीचेच. रवी जाय. हय रवी जाय. चवथीक सांग मागीर ईदाक सांग कोण हांगा कोण वाडटालो. रवी सगळे ईद आसल्यार ईदाक सुद्दां तो हाडून सगळे वाडटालो. गाडी हाडून विकतालो. कितें तांदूळ म्हण हे म्हण जे ईदा लागता न्हू सामान ते सगळे तो दितालो. चवथीक सुद्दां कोणाक लागता ते चवथीक सुद्दां दितालो. कितें
कोण दितालो हांगासर कोण दिता तो दितालो मागीर तेणी कामां सुद्दां केलां न्हू आमगेली बाबा अशें ना बाबा कामां करूं ना करा केला तेणी कामां आमगेली भायल्या लोकांक पयलीं काम आसता पळय तितकी गोंयकारांक एक 25% दिवपाक जाय सगळ्या भायल्या लोकांक दिवन उपेग ना न्ही जाल्यार आमचो रवी न्ही आतां कितें केल्यार आमचो रवीच तो आमचो पात्रोच तो तें जाता न्ही तेका आनी व्हडलें फरक ना गांवचो जावतो रवी कडेन खुबश्यो अश्यो बारीक बारीक गोश्टी आसा ज्यो आर व्हेरी युजफूल एज फार एज इलेक्टोरल इलेक्शन इज कन्सर्न सो त्यो तूं जर बारीकायेन वचून बारीकायेन तेजी गायडन्स घेत न्ही खुबशे जाणांक ताजो फायदो जावंक शकता यू नीड नॉट वेट फॉर रवी म्हणजे रवी कितें आतां दिसता तुका खबर तसोच रवी काय की ना हे खूब जाणांक प्रश्न आसा पूण आमी ताका लागच्यान पळयला पण ताका ताचे कडेन खुबश्यो गोश्टी अश्यो आसा वीच कॅन हेल्प इलेक्टोरलाक इलेक्शनाक कोण वता न्ही ताका हेल्प करपा खातीर खुबश्यो गोश्टी आसा वीच यू कॅन रियली एप्रिशिएटींग आसा तेजी रवी चर्चिला सारक्या भितर उडयला आय एम ग्रेट हांव ताका मानता रवी जेन्ना हो आसलो गृहमंत्री होम मिनिस्टर आसलो तेन्ना चर्चिला सारक्या तेणी भितर उडयला हांव रवीक मानता खरेंच हांव मानता हेका पूण जेन्ना तेणी मार्केटाची वाट लायली फोंडेकाराचें हितूच लक्षांत घेतलें ना आमच्या वेपाराचें तेन्नाच्यान आमी मातशें हें जालें खूब थंय मार्केट सारकें बांदना न्ही मार्केट बांदना लोक भोंवना काय ना तेका कितें उपेग मागीर बांदून इतके लाखांनी कोट्यांनी बांदल्या कितें उपेग काय उपेग ना मागीर टॅक्स पेयरांचो पयसो हय वेस्ट सगळें वेस्ट पयसो हेका येना न्ही संबळिना लोक सगळे येता भायले येता भरता चल्ले घरा आनी कितें गोंयकारचेच उरले 14 वर्सां आमकां मार्केटान हांगा हे परिस्थितीन दवरल्या मार्केट कितें मारला तें तुमी पळयात कोण ताका कोंबडे घोड म्हणटा कोण आनी कितें म्हणटा जायत्या तरेच्या नांवान आमकांच ला दिसता आमपाक अशें ती बिल्डींग थंय बांदून दवरलेली आसा त्या बिल्डिंगेन कसले कसले वेव्हार जाता न्ही प्रत्यक्षाक तुमी वचून पळयात जेन्ना चीफ मिनिस्टर हांगा आयल्लो प्रमोद तेन्ना ती म्युनिसिपालिटी तें धुवपाक तांकां कमी ते 4 दीस लागले हेजो अर्थ पळयात तुमी तितून कितली घाण आसलेली तरेतरेचे नाका ते प्रकार जाताले आमी पळयल्या सोरो जालो पिताले बियरीचे बाटल्यो सुद्दां खूब आसलेल्यो इवन हांगा सुद्दां आमकां 14 वर्सां जालीं हें पळयात हें गटार हांगा तेंच्यांनी हें मारलां पोत्रे मारल्या हांगा वयल्यान उदक वयता हें दुकान हांवें करून दवरलां कारण म्हाजो भावाचें दुकान हांगा आसलें लाकडाचें दुकान आमचें पयलींची दुकानां ती तेणी येवनूच तें दुकान काडून भायर दवरलां कारण ते अशी परिस्थिती जाली त्या दुकानाची की फोळ्यो अश्यो जाल्ल्यो 14 वर्सां कंट्रोल कितें करतालें ते फोळ्यो तेणी परत तें दुकान काडून भायर व्हरलां आमकां भायर व्हरलां कित्याक ते चेअरपर्सनानूच सांगलेलें हें हांगा शेड घातल्या ती शेड तुमच्या खातीर घातल्या कितें तुमी शेडीन व्हरोन तुमच्या दुकानां दवरा आनी आमकां सांगलें हें मार्केट आमी मोडटले तेणी बेगी व्हरोन तें भायर दवरलें आनी मागीर थंय ओपन करता सांगता कितें म्हणटा आनी तूं ना आमी सांगूच ना तुमकां तुमी हांगा ओपन कित्याक करता अशें म्हणून जागो हाडोवपा जाय खातीर म्हणून येवन बसूंक शकता आनी हे पत्रे पळयात कोणाचो जर भुरग्याचो जर पांय वचून गेलो तर कितें परिस्थिती जातली त्रास जाता हांगासर त्रास फूल जाता हे पळय आमी पत्रावळ्यो घालया पालतात प्लास्टीक घालतात वयर माजरां उंदीर पळयतात बुरट्टात परत प्लास्टीक फुट्टा अशें वर्साक 2-3 फावटी प्लास्टीक घालतात आमी हांगा आम्ही फोंड्या म्युनिसिपल पळयलें डेव्हलपमेंट पळयली पण डेव्हलपमेंट काय करीत नाही फक्त बसता आणि हे करता एसीन बसून कंपनी सगळं हाडून दाखयलें आमी चेअरपर्सन दाखयलें CEO दाखयलें MLA दाखयलें आनी कावन्सिलर तांकां ओपन दाखयलें इवन हांकां सुद्दां आपयलें म्युनिसिपालिटी म्हटलें का तुमकां डेव्हलपमेंट अशें याद जायना ना फक्त बसो चिटप घेता बसता ते म्हाका सांगा आतां डेव्हलपमेंटा बाबतींत जेन्ना आमी उलयता तुमकां कितें दिसता की लोक डेव्हलपमेंट पळोवन मत मारतले काय पार्टी किंवा लिडर पळोवन किंवा समाज पळोवन कितें दिसता पयलीं सगळ्यांत पयलीं येता पर्सनल कॉन्टेक्ट विथ द कॅन्डिडेट आतां ना म्हणत जाल्यार वॉर्ड जी आसा ती ल्हान वॉर्ड आसा प्रत्येक
कॅन्डिडेटाक किंवा कावन्सिलरा कडेन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट आसा कितें ना कितें कारणा खातीर आनी ताणें ताका कसो रिस्पॉन्स दिला जे सिटींग कावन्सिलर्स आशिल्ले ताणें कसो रिस्पॉन्स दिला ताजो एक खूब मोठो भाग आसतलो. आनी दुसरो कितें जाण तूं एक म्हणजे एज्युकेटेड लोक सोदता करता वॉर्डांत प्रत्येक जो कॅन्डिडेट आसा आपलो एज्युकेटेड आसता तसो दिसता पूण तांचे कडल्यान एक्सपेक्टेशन लोकांचें आसता तें वेगळें आसता एग्जिक्युशनाचे संबंदी आसता. सगळे जे वोटर्स आसा न्ही ताणें हें केलें ना ताणें तें केलें ना तें लायटी खांब घालना हें घालना. एक्चुली कावन्सिलराचें काम म्हाजे दृश्टीन तरी कावन्सिलराचें काम म्हणजे एग्जिक्युशन न्ही एग्जिक्युशन करून घेवचें आसता तांणी वेरेज पॉलिसी मेकींग तेंचें फर्स्ट काम आसता आनी तेंच पर्टिक्युलरली फोंड्या आमी लास्ट so many years विसरल्या. सो एवरी वन इज बॅकींग समथींग वीच इज रेडीमेड आनी गोईंग अहेड वीथ दॅट. तशें जावूं जायना. म्हाका दिसता प्रत्येक इंडिविज्युअल जो कावन्सिलर आसा न्ही ताणें विचार करपाची गरज आसा की आपूण हे फोंड्या शहरा खातीर कितें दितलो आपल्याच वॉर्डा खातीर अशें न्ही सगळें. पूण डेव्हलपमेंट पळोवन मारतले मतां थंय डेव्हलपमेंटाचो एक भाग आसा. पूण म्हाका सांग डेव्हलपमेंट पळोवन लोक वोट मारतले काय आनीक खंयच्यो गोश्टी की बाबा हेजो मनीस किंवा समाज किंवा धर्म जात हाजेर वोट मारता डेव्हलपमेंटाचे शुअर मारता डेव्हलपमेंटाचेर. हय शुअर कित्याक डेव्हलपमेंट जावपा जाय न्हू कित्याक आतां आमी समज आमी मिडल क्लास आहा सारकें न्हू मिडल क्लास आहा जर आमकां समज सोय मेळटा जाल्यार आमी ताकाच मारतले न्हू. आतां समज तुमी आमकां सोय दिली बाबा आमी तुमच्या कडेन आयले बाबा आमकां हें काम जावपा हें करपा तें करपा जर तुमी आमगेलें काम केलें जाल्यार आमी तुमकां वोट मारतले न्हू. जर तुमी आमगेलें कामूच करना जाल्यार आमी वोट कशें मारतले तुमकां तेज्यार आहा न्हू. डेव्हलपमेंट पळोवन मारतले. हय हय डेव्हलपमेंट पळोवनच मारतले आमी. आमी जिते आसा आनी सरकाराक कळपा आमी बाय फोंडेकार जिते आसा ह्यो वोट आमचो नाल्यार वोटींग कमी जाता न्ही येना चाई ना जाल्यार वोटींग ना न्ही म्हणजे कमी जालें वोटींग त्या लागून ते चाई मारल्यार पळय तूं कितलो काम करतलो ते देवाक खबर आसा तुमकां खबर आसा आमकां तें खबर ना.